नमस्कार. आम्ही आयज आसा उडीवाडा उसगांव तिस्क हांगासर आणि काल अकस्मात जो वीज कडकडाट जालो तितूर अशोक कुशाली नायक उडीवाडा हांगासर आणि तेच्या ऑपोजीट एक घर आहा ताजे दोगांचे हांगासर भयंकर नुकसाण जाल्लें आसा. ही वीज जी आहा ती 5 सुमार पडली आणि तेजे जे चली आहा अशोकाले ते भायर ट्युशन घेताले भुरग्यांचे तेन्ना आणि तेजी बायल ती सोफ्या कडेन बसलेली तेन्ना तिकाय मातसो मार लागलो. ट्युशनाची भुरगीं आसलेली तांकांय मार लागलो आणि त्याच प्रमाणे त्यांच्या ऑपोजीट जे घर आसा तेकाय त्या भुरग्याक मातसो तेजो विजेचो मातसो इफेक्ट जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता अशोकाचे जवळ जवळ टीव्ही फ्रीज मागीर तेंगेले ते फॅन अशें करून जवळ जवळ 2.5 लाखाचे सुमार नुकसाण जाल्लें आसा. आतांच उसगांव पंचायतीचे पंच मेंबर हांगासर पावल्या मटकर आणि प्लस त्यांचो सेक्रेटरी ताणें सगळें आतां पंचनामा केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता तिणें विश्वजीत राणे जे हांगसरले आमदार आसा ते काय म्हणलेले आसा. म्हाका दिसता योग्य ती मदत तांकां करपाचें आश्वासन जी स्थानीक पंच आहा तिणें दिल्लें आसा. घर म्हणजे दोगांची तेकोन घरा न्हू ते वांगडा कान पडटकूच ही भुरगीं थंय आसली आंगणान उबी चौकेर मागीर तशी ती येयली डायरेक्ट पावस येता म्हणून पावस येतकूच ते वांगडा वीज पडटकूच एक तेंच्या सायडीक पडले आनी एक रस्त्यार आले म्हणजे स्पार्क दोन कडेन भागले आनी तो वांगडा ते एक स्पार्क आमकां मातसो चेड्याक लागलो ताका पंचाक पांय काडलो आनी भावाचे बायलेक तांकां लागलो आनी एक सायडान गेले सगळे दोगांक दोन गेले तुमचे लायटी बिटी गेल्यो आणि भुरग्याक चड लागला ताका आतां परत म्हणजे राती एडमीट केल्लो 11:30 धाडलेलो तेंच्यांनी परत घेवन यो म्हटलें तेंच्यांनी ताका चेकींग म्हणजे जांगेक मातसो वळलो न्ही थंय पांय टोटल कितली भुरग्यांक मार लागलो? भुरग्यांक आमगेल्या एकट्याक एक आनी तिगे एक आनी आमगेली भावाची बाय. घरा कडेन केन्ना आशिल्लें आनी कितें इन्सिडेंट घडलो? हांव सर हे कामाक गेलो गाडयेर गेलो लोकांनी हांव गाडी चलयतालो हांव कामार गेलो आनी भुरगीं आमची ते व्हडले ते ट्युशन दिताले 5 भुरगीं आसली 5-6 जाणां बसलेली आनी बायल आमगेली हांगा बसलेली आनी एक शेजारी एक बसलेली म्हणून गडू रावा येता म्हणून ती हांगा बसली बसून आमगे थंय ते नळा कडेन पयलीं हें जालें थंय पडलें ढाक थंय पडलें ते गटारान खांब्यार येयले खांब्याच्यान डायरेक्ट म्हणलें हांगा येयले घरान येयले घरा करून मागीर ते बायलेक लागली ती वांगडा पडली आनी ती शेजारी ती पडली भुरग्यांक मातशें अशें आमगे लागलें हें अशें मागीर तेंच्यांनी म्हाका फोन करताली अशें अशें मम्मा पडली बी कितें हांव तसो लोकांची गाडी थंय सांडना धांवन पयलें ती पडले तिका मागीर करून 108 आपयलें 108 येयना जालें करून मागीर लोकांनी गाडी भाड्याची करून तांकां दोगांयक हॉस्पिटलाक घेवन येयली तिस्कार अशें सामकी भुरगीं सामकी रडटा सामकी आता एडमीट आसा ती हय एडमीट आहा तेच्यान उबें रावंक जायना सामकें जाला ही दुसरी शेजारी तिका हाडली ती एडमीट आहा भुरग्यांक कितें लागला ट्युशन मातशें हें जालां हातीन येता म्हणून ती आसा भुरगीं कितल्यांक इन्सिडेंट हो? ही 5:30 आतां तुजी कितें कितें नुकसाणी जाल्ली आसा? ती लायट गेले सगळी वायरींग सपळून गेला सगळे मागीर 4 फॅन गेले टीव्ही गेली मागीर मिक्सर गेलो मागीर हें फ्रीज गेलो वयल्यान गाडी फोर गाडी थेयली तुजो आरसो फुटलो त्यो वायर पडली ती लायटीची वायर पडली तांब्याची तुजो आरसो फुटलो इतकें सगळें हें केलें कांयच उरूंक ना आतां कितें पंचायतीन तो कितें सांगलां आश्वासन दिलां? आतां सांगता पंचायतीन सांगून आतां दिता म्हणून सांगला तो पंच येतलो पंचायत सांगला दिता म्हणून. कितले सुमार नुकसाण जालां आसतलें तुजें अंदाजा? काय समजना कितले 1.5 लाख तरी 2.5 लाख तरी जातले हे करून 2.5 लाख जातले. म्हणजे ती पायपलायन फुटली उदकाची मेन नळ बॉक्स थंय ते फुटले पायप सगळी रस्ते गेले सगळी पायप फुटली पायपलायन ती गेली सगळं. तुमचें नांव कितें? माझे अशोक नायक अशोक कुशाली नायक. काल हांगासर आनी पंचायतीन सद्या कितें दखल घेतलेली आसा? सध्या पंचायतीन दखल घेतली म्हणजे काल अचानक हांगासर विजेचो कडकडो जालो आनी ह्या घरान अशोक नायक हेच्या घरान हे वीज पडले आनी वीज पडले अशें पडलें की सबंद लायट गेली टीव्ही फ्रीज सगळेंच तेजें हें जालें. तशी तेजी बायल हांगा बसलेली आसली तिकाय मातशें बरें हें लागलेलें आसा. भुरगे तेजे हांगा ट्युशन घेताले 5-6 भुरगीं आसलीं ते दोगा भुरग्यांक मातशें हें जाल्लें आसा. आनी हे म्हाका दिसता फर्स्ट टायमूच ह्या वाड्यार अशें जाल्यार अशें केन्ना ही घटना घडूंक नासली. तशें आमी आतां पंचायतीन सगळे पंच बी येवन हांगा गेल्ले आसा. तशेंच हांवें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाका फोन करून सांगलां की अशें बाबा तेजें हें जालें की तेणें आपूण हेल्प तांकां करता म्हणून सांगलां. कितले अशें नुकसाण भरपाई तांकां मेळटली? 1-2 लाखाचें तेजें हें सगळें हें जाल्लें आसा. सो पंचायत तांकां कितले पर्यंत हेल्प करपाक शकता काय म्हणटा? आतां पळय ते सरपंचाक विचारता कितले तुमी हें करतले तें. तुमी आतां हें केलां कितें कितें लॉस जाला तें घेतला हय 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 रिपोर्ट केला? रिपोर्ट केल्लो आसा.
ओके कोण डिपार्टमेंटांसून येऊन गेल्ले आसा? अजून आमचं तलाठी येऊन गेलो आसा हांगासर आणि हे स्थानिक पातळीचेर येऊन गेल्ले आसा तशें अजून हे कोण येवंक ना आणि हे फोटो सगळे हांवें आमच्या आरोग्य मंत्र्याक धाडलेले आसा तेजे ओके म्हणून सांगला लायट म्हाका दिसता लायट सांगपा लायट जायत न्हू तांकां इम्पोर्टंट हांव ताका आतां सांगूंक हें करता बेगीन मातशी लायट हें करा म्हणून कित्याक नाल्यार राती तेणें कोणाक दुसऱ्यागेर रावलो तो राती हांगा लायट ना काय ना ओके. तुमचें नांव? म्हजें नांव रेश्मा मटकर आनी हो वार्ड उडीवाडा हो म्हाका लागता वार्ड नंबर 11. उडीवाडा उसगांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.